सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची तेसावां हे पोरी फामिलीक बरी भलायकी मागता आर्मांदो आनी तेरेजिना क्रास्टो फातोर्डा टावन. दोगां भयणींक बरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को वाज आनी फामील माकाजाना टावन. फामिलीक बरी भलायकी मागता लाजारो फेर्नांडीस आगासाय टावन. दिनवासता लग्ना दिसा आनी देवाचें बेसांव मागता मार्कुस आनी वेरोनिका फेर्नांडीस नुवें टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता ओलेंड्रा एन रोजा सांत एस्तेवा टावन. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव आनी बरी भलायकी मागता जेनवीव आनी ग्रेगरी आल्मेदा आरपोरा टावन. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता जालीन आनी वेलेन्सी डी क्रूज चांदोर टावन. क्रिटन आग्नेलो डिसोजा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पेद्रू डिसोजा जुआरी टावन. फामिलीक बरी भलायकी आनी शांती मागता आग्नेलो नेविल वाज नागुआ वेर्ना टावन. आग्नेलो डायस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता हेनरी डायस आसोनोरा टावन. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता मानुएल आनी मिनाक्षी फेर्नांडीस मेर्सेस टावन. दिनवासता आनी एनली सोआरीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता सालोसांव मोंतेरो गोवा वेला टावन. आग्नेल फेर्नांडीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आंतोनियो फेर्नांडीस माजोर्दा टावन. 25व्या लग्ना वर्सा पासत देवाक दिनवासता आनी आशिर्वाद मागता एंथनी आनी सिंथिया फेर्नांडीस बेतालबातीन टावन. आग्नेलिटो कार्दोजो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता क्लेटो आनी फेलिसिया कार्दोजो म्हापसा टावन. केजिया आग्नेलिया वाज जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कोसेसांव वाज सेरावली टावन. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता लुर्दिना आनी आकासियो फेर्नांडीस सांताक्रूज टावन. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता कारिदाद आनी क्रिस्तालिना फेर्नांडीस सांताक्रूज टावन. फिल्सू पो पिरीस जल्मा दिसा 101 वर्सां पर्यंत तिका बरी भलायकी दवरल्या म्हूण देवाक दिनवासता एफेरिना पिरीस फामील आनी पोंटुरा आजोसी टावन. भुरग्याचें देणें आनी जोविल जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जोविल आनी रेनिसा मेंडीस वेर्ना टावन. सेनेलियो वाज बरी भलायकी मागता रोजारियो विक्टर वाज आनी सेवेरिना कोस्ता. आग्नेलो जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता आग्नेलो आनी स्टॅन्झी फेर्नांडीस कावेलोसी टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता एग्नी डिकोस्टा वेली टावन. नेटली एंजेलिका मोरायस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जोएल मोरायस कुंकोली टावन. आग्नेल डिसोजा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जॉन मारियो डिसोजा मोलकोर्ने टावन. दिनवासनेचें मीस भेटयता एडल वाज मार्सेल टावन. लिजा डायस दिनवासता जल्मा दिसा आनी डिलिव्हरी बरे भाशेन जावंक मागता लुसियाना लोपेस बाती मायना टावन. दोंदयाचेर येस फावो जावंक आनी माम्स किचनाचेर वावर करतल्या सगल्या वावराड्यांक बरें मागता रॉनी आनी सुझेट मार्टिन्स मिरामार टावन. लेरॉय हॅरी डिकोस्टा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता ताची आवय बापूय. भुरग्याचें देणें मागता हेनरी आनी सिनिटा बाती टावन. बरी भलायकी मागता मंदार आनी फामील गोवा वेला टावन. लग्ना दिसा देवाचें बेसांव मागता सावियो आनी सिल्विया रापोजो सांताक्रूज टावन. जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मेलजिको मार्किस पोंडा टावन. दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता मेगन मार्किस पोंडा टावन. लेन्सा लुईस 21व्या जल्मा दिसा बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद मागता प्रोनेविस लुईस आनी मर्सी फेर्नांडीस बोरी टावन.
बेवली फेर्नांडीस देणे फावो केलें म्हूण दिनवासता बॅप्टिस्टा फेर्नांडीस आनी फ्रिडा लोपेस बाती तावन बोरी भलायकी मागता फ्रांसिस्को आनी फ्रांसिस्का फेर्नांडीस मेर्सेस तावन फ्लोरेन्सियो आनी मार्ता बोरी भलायकी मागता कॅसेंड्रा आनी अजय UK तावन संदीप आनी ज्योती वर्मा बोरी भलायकी मागता अजय आनी कॅसेंड्रा UK तावन दिनवासनेचे मीस भेटयतात सोफिया रिबेलो आनी रॉकी मोनालिजा आसोलना तावन शेलरॉय आनी स्टिनो आपल्या खासगी इंतेसांवा पासत मागतात रॉकी फ्रांसिस्को रिबेलो आसोलना तावन दिनवासनेचे मीस भेटयतात मोनालिसा कार्दोजो आनी मारिया बेनेडिक्ट कार्दोजो आसोलना तावन गॉडविन आनी बेबी गॅलिसिया आवे ट्रावासो बोरी भलायकी मागता मॅक्सन आनी सेल्सी रॉड्रिगीज आगासाय तावन तशेंच ह्या मिसांत वांटो घेतात गोंयचे आमचे तियात्रिस्त सोमोयार आनी सोमोया भायर गोंयांत भारतांत परदेसांत वरोसभर ते आमचें मनोरंजन करतात आपल्या पार्टींतल्यान आनी कांतारांतल्यान आमकां बरी शिकोवण दितात आमच्या सरकाराक पोरजेची भावना उक्ते करतात आनी हांसोवन रोडोवन आमच्या जिविताच्या आव्हानाक फुडो करूंक उत्तेजन दितात आयज ह्या मिसार ते गायन मंडळ चलयतले आनी मिसांत बरे भाशेन वांटो घेवंक आदार दितले सगल्या तांच्या इंतेसांवा पासत अदीक करून बरी भलायकी तांकां दी म्हूण मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालून आमी मागता आतां आमी सगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया सगलीं आमी बसूया Welcome to you. Inspired by Venerable Agnello, let us be dynamic
Dantaci bokti korat, sot kita gavun bitur sorat, sonto saniat deva mukar. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Hallelujah, ulasani sorves porak wakanat soplia mucha no deva kayon korat. Ulasani sorves porak wakanat soplia mucha no deva kayon korat. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. Tumche sove asu. प्रितीच्या भयणी भावांनो, मानेवंत आग्नेलाच्या 97 पुण्यतिथी दिसा ह्या दोबाजीक मिसा बलिदानांत वांटो घेवंक सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचो विशय मान्यवंत आग्नेलाचे स्फूर्तेन शुभ वर्तमानाचे खोडेगांत परगोटणार जावया. जेजूच्या शिसांनी आसा थंयसरूच न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशांसोरी आनी तरेकवार मोळांचेर शुभ वर्तमान परगोटूंक वचूंक जाय. शुभ वर्तमानाचें खाशेलेंपण म्हणल्यार जेजून आपल्या भौशीक जिवितान परगोटलोलें उतर आनी तशेंच जेजू वयर शिसांनी परगोटलोली बरी खबर. पवित्र स्नानान हें मिसांव आमकां फावो जालां आनी तिरावणे संस्कारांत आमकां यादनीक, प्रवादी आनी राय म्हूण माकल्यात. हें आमचें मुण्यारपण वळखून जेजून केलां तशें उतरान, कोन्यान आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान बरे खबरीची नीज परगोटणारां आमी जावंक आमकां उलो. परिशोदीक वाट चलतना दुसऱ्या वरवीं परगोट जाल्ली बरी खबर आमी आयकूंक, तशेंच जिविताचे यात्रेंत बेट्टात तितल्यांकूय बोरवांसो दितोली काळजीदार संदेशकारां जावंक आमकां केरीत आपोवणें आसा. नव्यान आमचो भावार्थ जागोवंक, समोरंबूंक आनी ह्या वरवीं बरे खबरेचीं संदेशकारां जावंक ओदीक नेटान पावलां मारूंक ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, पाद्र आग्नेलान आपल्या प्रवचनांतल्यान, आपल्या जिविताच्या चालींतल्यान देवाचें उतर सगल्यांक परगोटलें आनी आयज तो आमकांय दर एकल्याक हे देवाच्या उतराक लागीं ओडटा. आनी देखून आमचो सगल्यांचो भावार्थ आमी पळयता. ह्याच भावार्थान आमी दर एकली पिलारच्या दोंगरार येवन मानिवंत आग्नेलाची भक्ती करता. आयज मानिवंत आग्नेलाचो दीस समोर उमतना बावतिजमा वरवीं जें देवाचें उतर परगोटपाचें धेणें आनी म्हाका आनी तुका मेळ्ळां तें आमी आमच्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक परगोटूंक आमकां कृपा फावो कर म्हूण मानिवंत आग्नेलाचेच विनवणेन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी जितले पावटी देवाचें उतर परगोटूंक आमी चुकल्या ताची दूख धरून देवा लागीं बोगसणें मागुया. आनी सगळे आमी पातकी म्हूण वळखून घेवन देवाची काकलुती कुलो मारून बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेधार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. हे पासत भाग्यवंती सदांच सांकवार मरेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Sumia kakluku, Sumia kakluku, Krista kakluku, 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 Krista. Sorvespora deva, sor dicharaya, sor podveda deva, deva baba, ami tuka namaskar kortam, ami tuka dilvahastam, tuja tur voivova pasun, ami tuka vakantam, moi madeva. Sorgiani Shanti Tajaishka Sonsari Sogya Jesu Krista Papa Chaye Knyasutra Sogya Deva Deva Chishile Tu Sonsarachi Papa Drai Amchi Kahakut Tu Papa Cea uśmiechostaj, amci magni, aj tu nie. Mój maldeva, utsordiani shanti, tacia istak sonsari. Kitak powitrat mea zagati, Deva Papa Ci mój mit Jezu Krista. Glaubst du povit, glaubst du is vor, glaubst du por mis vor. Moi mandeva, sorgiani shanti, taciarista, sonsari. प्रार्थूया. भो मोगाळ बापा, कोश्टां अडचणेक सापडलेल्या तुज्या चाकराची मागणी तूं सदांच काकलुतीन आयकताय. तुज्या बरेपणा खातीर आमी तुका आर्गां दिता आनी सगल्या वायटांतली सुटून सदांच संतोशान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. एजिकियल प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुजी मुखार आसा तें खा, हो कवळो खा, मागीर वच आनी इस्रायलाचे घराण्या कोडे उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें म्हाका तो कवळो खावूंक दिलो. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुका दिता त्या कोणल्यान तुजें पोट भर आनी दादोशी जा. हांवें तो खालो आनी तो म्हज्या तोंडान मोवा इतलो गोड जालो. मागीर ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता,
चल वच, इस्रायलाच्या गोरण्याशी वच, आनी हांव तुका सांगूंक लायतां तितलें तांकां कोडीत कोर. पूण इस्रायलाचे गोराणे तुका आयकुचें ना, कारण ती म्हाका आयकूंक तयार नात, कित्याक इस्रायलाचे आख्खे गोराणे निबोर मानीचे आनी उर्मोट काळजाचे जाला. पूण आतां हांव तुका ताचे इतलो निबोर मानीचो करता आनी ताचे इतलो थीर गोट काळजाचो. हांव तुजें मन वज्रा सारकें गोट आनी पाशोनी फातरा परस निबोर करता. तांकां भिवू नाका, जोरी तीं एक फितुराच्या गोराण्या तरी तांकां पळोवन तूं आकांतू नाका. मागीर ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका सांगतां तीं सगलीं म्हजीं उतरां चीत दिवन आयक आनी गोठ मनान दवर. मागीर निर्वाशी जाल्ले तुजे पोरजेच्या पुता धुवा सरशीं वच, तांचे लागीं उलय आनी तीं आयकून वो ना आयकूं तांकां सांग. सर्वेस्पर देव अशें सांगता. देवाचें उतर हें. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. समेस्त लोकांनो, देवाक वाकानात. सोर वय परजानो, यावेक नांव वाडात. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दोयाल आमचो देव सासनाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसाराक वचात, शिव वर्तमान परगट करात. शिव वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून तें सांबाळात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिरो. इकरांक दिश्टी पडोवन जेजून म्हळें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळ्या रोसण्याक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानता आनी पवित्र स्नान घेत तो सोडवून जोडटलो. पूण जो सत मानिना जायत आनी कास्तीचे फॉर्मोन घेतलो. सत मानतेल्या बरोबर ह्यो कुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान ती देंवसार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप दवरतली आनी जीव काडपाचे कितेंय ते पियेतीत बी तांकां ते वायट जावचें ना. पिडेवंताचेर हात दवरून ती तांकां बरी करतली. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोमतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळ्या कडेन शुभ वर्तमान परगटलें.
सोमी तांच्या सांगाता वावुरतलो आनी तांच्या बरोबर जातल्या विजमिता उद्देशी तांचे उतर थरयतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज पाद आग्नेलाचो दीस समोर उमतना आमच्या मुखार सेवा धर्माचो जो विशय आसा तो आमकां अशें सांगता. पाद आग्नेलाची स्फूर्ती घेवन शिव वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावया. पाद आग्नेलाची स्फूर्ती घेवन शिव वर्तमानाचे परगोटणार आमी जावया. दुसऱ्या उतरांनी देवाचें उतर आमी दुसऱ्याक परगोटुया. म्हजे लागीं हांगा 2 पुस्तकां आसात. एक पवित्र पुस्तक आनी एक सादी आमी वाचतात तसलें पुस्तक. आनी जरी तर हांवें तुमकां विचारलें क्रिस्ती भाव भयणां कशी तुमच्या जिवितांत ह्या दोनूय पुस्तकां मदें खंयच्या पुस्तकाक मान आसा आनी तुमी दुबाविरेंत म्हाका सांगतली पवित्र पुस्तकाक आमच्या जिवितांत चड मान आसा. आनी कित्याक लागून पवित्र पुस्तकाक ह्या पुस्तकावून चड मान आसा? ह्या दोनूय पुस्तकां मदें अंतर आसा. पवित्र पुस्तक आमी म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेन देवाची प्रेरणा घेवन बरयलोलें पुस्तक. जाल्यार हें पुस्तक मनशांनी आपली एकमत वापरून बरयल्लें पुस्तक. म्हणजे मनशान आपलें उतर ह्या पुस्तकांत घातलां जाल्यार देवान आपलें उतर ह्या पवित्र पुस्तकांत घातलां. आनी देखून आमी म्हणटा हें पुस्तक आमकां पवित्र न्हय पूण हें पुस्तक आमकां पवित्र. आनी देखून आमी म्हणटा हें पवित्र पुस्तक. आमच्या कुटुंबांनी आमी ताका मान ताका रेस्पेद दिता. आनी कित्याक लागून थंय आमकां देवाचें जिवें उतर मेळटा. आनी आमी जरी तर पळयलें जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकाक आमच्या कुटुंबांत एक केरीच जागो आसतलो. हें पुस्तक आमी मानान आमच्या कुटुंबांत एक सुवातेर दवरतलीं. घोडटा तेन्ना वाती पेटयतलीं, केन्नाय फुलां घालतलीं. एकूच कारणाक लागून ह्या पुस्तकांतल्यान जेजू आमचे लागीं उलयता. ह्या पुस्तकांतल्यान देव आमचे लागीं उलयता. आनी देखून हें देवाचें उतर परगोटपाचें देणें म्हाका आनी तुका आमच्या बावतिजमा उदेशी देवान फावो केल्लें आसा. पाद आग्नेल आपल्या जिवितांत हें पुस्तक आपल्या हातांत घेवन त्या उतराची परगोटणी करूंक भोंवलो. ह्या उतरा उदेशी ह्या पुस्तकांत जें कितें आसलें तें आपल्या जिवितांत पयलीं जियेलो, उपरांत त्याच पुस्तकाच्या आदारान प्रवचन दुसऱ्याक केलें. दुसऱ्या उतरांनी देवाक ताणें एके भाशेन परगोटलो. देखून म्हाका आनी तुका उलो आनी आव्हान. आयज आमी पाद आग्नेलाचो दीस मनयता जाल्यार आमी ताची देख घेवन, आमी ताची स्फूर्ती घेवन तो जसो देवाच्या उतराची मोडणी करूंक वावुरलो, आपल्या प्रवचनांतल्यान ताणें देवाचें उतर दुसऱ्याक दिलें, तशेंच म्हज्या आनी तुज्या जिविता वरवीं आमी हें उतर दुसऱ्याक दिवंक वावरूंक. असोच एक पाद्री हें देवाचें पवित्र पुस्तक घेवन प्रवचन करता आसतना जाय तो लोक एकटोलो आसलो, तो हें उतर मानून घेवंक तयार नासलो. हो लोक तें उतर मानून घेवंक तयार नासलो. आनी तेन्ना ह्या पाद्रीक दिसलें हांव हें देवाचें उतर परगोडटा कित्याक म्हाका देवान प्रेरणा दिल्या. हांवें देवाचें उतर कोणाक मानूं वा मानो नाका, हांवें तें परगोटूंकूच जाय. आनी असल्या वेळार त्या लोकां मदली एकली बायल त्या पाद्रीक सांगता, तूं कितलें उलय, तूं आमकां कितलें सांग, तुज्या त्या उतराक आमी केन्नाच मान दिवचे नात. तुज्या त्या उतरान आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक शकना. असली अकमानाची उतरां ती अस्तुरी त्या पाद्रीक दिता. आनी हे अस्तुरी सांगाता की एक सुपुल्लो भुरगो आसलो. हो भुरगो
आपली मायक म्हणटा, माय तो देवाचो मुणयारी, देवाचो मनीस, तूं हे भाशेन ताका उलयताय. आनी तेन्ना ती अस्तोरी एके भाशेन सगळींच तिच्या दोळ्यांत दुखां येवन त्या पाद्रीशी दिमेर पडटा. आनी हो पाद्री म्हणटा, आतांच ही अस्तोरी म्हाका तुज्या देवाच्या उतराची म्हाका गरज ना. तुज्या देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत कांयच करूंक शकना. ह्या उतरांनी म्हाका ओकमान आयताली आनी हांवची तिच्या दोळ्यांतल्यान दुखां ती दिमेर कित्याक पडली. आनी हो पाद्री ते अस्तोरेक विचारता, बाय कितें जालें, तूं आतांच म्हाका ओकमानाची उतरां दितालें. आनी ती अस्तोरी अशें म्हणटा. फादर म्हणटा, त्या म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यान जेन्ना म्हाका म्हणलें, मामी हो देवाचो मुणयारी, ताका तूं हे भाशेन कित्याक उलयता. म्हाका आयज खात्री जाल्या ह्या देवाच्या उतराचे पदवेनूच म्हज्या पुताच्या तोंडांतल्यान उतरां भायर सरलीं. म्हणजे ह्या देवाच्या उतराक पदवी आसा आमचें उतर जिवें करूंक. देखून खरोच हें देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक. आनी हीच पदवी कशी देवाच्या उतराक आसा ती आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां इजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांत मेळटा. देव इजेकिएल प्रवाद्याक इस्रायल पोरजेची धाडूंक थारायता. आनी ही पोरसां वायटोवें जिवीत जियेताली. वाचप आमकां सांगता ते भाशेन आमी आयकलां, निबोर मानीची आनी उर्मोट काळजाची जाल्ली ही पोरसां. आनी देव इजेकिएल प्रवाद्याक तयार करता आपलें उतर हे पोरजेक सांगोंक. आनी थोड्योश्यो वस्तू आमी ह्या पयल्या वाचपांतल्यो आमच्या नियाळाक घेवया. पयले सुवातेर आमी तुवें आयकलां, देव म्हणटा, हांव दिता तो कवळो खा, हांव दिता तो कवळो खा, तुजें तोंड उगड. हो कवळो कुणायता देवाचें उतर. देव आपलें उतर इजेकिएल प्रवाद्याक इस्रायल पोरजेशी धाडचे आदीं आपलें उतर ताच्या जिवितांत भितर काडूंक येवचिता. आनी देखून देव ताका म्हणटा, तुजें तोंड उगड. आयज हांवें आनी तुवें आमचें तोंड उगडपाची गरज ना. देवाचें उतर घेवंक आमचें काळीज उगडया. त्या उतरान आमी जिवाळ जावया. आनी इजेकिएल प्रवादी कितें म्हणटा, मुखार आपलें तोंड उगडटा आनी देव ताच्या तोंडांत तो कवळो घालता. दुसऱ्या उतरांनी कुणायता, देव आपलें उतर ताचे भितर जिवें करता, आपलें उतर ताचे भितर घालता. आनी ह्या वाचपांत आमकां फुडें अशें मेळटा, तो कवळो देव ताका म्हणटा, पोट भर खा आनी धादोशी जा, पोट भर खा आनी धादोशी जा. देव पयलीं इजेकिएल प्रवाद्याक आपल्या उतरान धादोशी करूंक सोदता. आनी तो तें उतर घेतल्या उपरांत, धादोशी जाल्या उपरांत, म्हणजे पोट भर खा म्हणजे आपल्या जिवितांत तें उतर घेतल्या उपरांतूच इस्रायल पोरचेक त्या उतरा उदेशी धादोशी करूंक देव ताका नेमता. म्हणजे देवाचें उतर आमकां खरें धादोसपण दिता. तेंच धादोसपण इजेकिएल प्रवादी आपल्या जिवितांत घेता आनी तेंच देवाच्या उतराचें धादोसपण दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता. आनी दुसरे सुवातेर आमी तुवें आयकलां, तो जेन्ना तो कवळो खाता, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता, तो कवळो मोवा इतलो गोड आसलो, मोवा इतलो गोड. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. दुसऱ्या उतरांनी देवाचें उतर कोडू आसना, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत गोडसाण हाडटा तसलें उतर आसता. आनी देखून इस्रायल पोरसां जरी तर पातकांक जियेतालीं जाल्यार दुसऱ्या उतरांनी पातकाची कोडसाण तांच्या जिवितांत भितर सरलोली. आनी देव इजेकिएल प्रवाद्याक सांगता, म्हजें उतर मोवा सारकें गोड. हें उतर इस्रायल पोरजेच्या जिवितांतली पातकाची कोडसाण काडून उडोवंक शकता. देखून म्हज्या आनी तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें उतर कसलें? देवाचें उतर जाल्यार तें उतर मोवा सारकें गोड आसतलें.
आणि त्या उतरा उद्देशी आमी दुसऱ्याचे काळीज, दुसऱ्याच्या जिवितांत आसलेली कोडसाण पयस करूंक शकता. आनी इजिकेल प्रवाद्याक देव हे तरेन तयार करता आपलें उतर परगटूंक. पादाग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता. देवाचें उतर आपल्या जिवितांत घेता, त्या उतराची दादोसकाय आपल्या जिवितांत अणभवता आनी उपरांत तेंच देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटता. तेंच देवाच्या उतरा उद्देशी दादोसपण दुसऱ्यांक दिता. आनी देखून आमी म्हणटा ताचें उतर आयकोंक, ताचो शर्माव आयकोंक सगल्याक थांव लोक येताले आनी एकवडटालो. कित्याक त्याच देवाच्या उतराची गोडसाण ताच्या प्रवचनांतल्यान, ताच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक मेळटाली. आनी देखून म्हाका आनी तुका हेंच करूंक देव आपयता. आनी कशे भाशेन आमी देवाचें उतर परगटूंक जाता हाचो जबाब आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां मेळटा. शिव वर्तमानाक जेजू स्वर्गार वेच्या आदी आपल्या शिसाक एकठांयता सगल्यांक आनी म्हणटा सगळ्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. आयचो विशय आमी घेतला जाल्यार ह्या शिव वर्तमानाचेर आदारून घेतला. आख्या संवसाराक वचात आनी शिव वर्तमान परगट करात. आनी शीस कितें करतात? चोळी मोळी शिपडटात, देवाचें उतर सगल्याक परगटतात. आनी शिव वर्तमान आमकां अशें सांगता, जांकां देवाचें उतर पावलें, जाणी त्या उतराचेर भावार्थ दवरलो, त्या भावार्थ्या सवें ह्यो खुणां आसल्यो. शिव वर्तमान आमकां कांय खुणां दिता. तें उतर मानून घेतलें, तांचे सवें ह्यो खुणां आसल्यो. पयली खुणां शिव वर्तमान आमकां सांगता, म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. कितें म्हणटा? म्हज्या नांवान जेजू म्हणटा ही उतरां, म्हज्या नांवान ती देंवचार काडटली. हांव आनी तूं आयज शिव वर्तमानाचो परगटणार जावंक सोदता जाल्यार आमी भायर वचून देंवचार काडपाची गरज ना. आमच्या कुटुंबाचेरूच नदर मारुया. आयज आमच्या कुटुंबांत कसले देंवचार भरल्यात आनी जे देंवचार आमी काडून उडोवपाची गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत खोटेपणाचे देंवचार भरल्यात, आमच्या कुटुंबांत गाडीपणाचे देंवचार भरल्यात, आमच्या कुटुंबांत वायटाचे देंवचार भरल्यात, आमच्या कुटुंबांत पातकाचे देंवचार भरल्यात. आयज जेजू जोरी तर म्हणटा सगळे देंवचार काडपाची पदवी दिता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत ते वायटाचे देंवचार भरल्यात, ते देंवचार काडपाचे प्रयत्न करुया. आनी तेन्नाच देवाच्या उतराचे खरे परगटणार कशें आमी जावंक पावतली. देवाच्या उतराचे खरे परगटणार आमी जावंक पावतले. दुसरी खुणां जेजू सांगता, जी भावार्थ दवरतात तांचे सवें ही आनीक एक खुणां आसतली म्हणून जेजू सांगता. ती नव्यो भासो उलयतली. शिव वर्तमान आमकां सांगता ती नव्यो भासो उलयतली. आयज आमच्या कुटुंबांत आमची भास कसली जाल्या? मोगाची जाल्या? एकामेकाक समजतात तसली भास जाल्या आमची? वो आमची भास दुसऱ्यांक खाला घालपाची भास जाल्या? जायते फावटी आमच्या तोंडांतल्यान उतरां येतात ती वायट उतरां भायर सरल्यांत, ही आमची भास जाल्या. म्हज्या घोवाक जायते फावटी हांवें म्हणलां, हो बेबदो हो कित्याकूच उपकारपाचो ना. हांव सांगता तें हो कांयच आयकपाचो ना, पाड पडलेलो. म्हणजे बायलेक हांवें म्हणल्या, तूं तसलेच, तुजे लागीं काजार जाल्लो तो आनीक कोणा लागीं जाल्लो जाल्यार बरें जावपाचो. ही आमची कुटुंबांत आयज भास जाल्या. जेजू कितें म्हणटा? जी भावार धरता ती नव्यो भासो उलयतली. आनी जेजू कसले भाशेची खबर करतात? मोगाची भास. आमी एकामेका लागीं वयर सकयल जाल्यार पासून समजून घेवन मोगान उलयल्यात, असली भास उलयतात, असली मोगाची भास जी आपल्या जिवितांत आपणायतात. जेजू म्हणटा ती शिव वर्तमानाची परगटणार. तिसरे सुवातेर आमी आयकलां, ती सोरोप धरतली. जेजू कितें म्हणटा? जी कोण शिव वर्तमान परगटतात ती सोरोप धरतली, ही पदवी जेजू दिता. आतां आमी सोरोप म्हणटात तेन्ना सोरपान आमकां चाबलें जाल्यार कितें जाता? वीक चोडटा, वीक. आमच्या कुटुंबांत जायते फावटी आमी वीक वोकलां. बरें वखचे बदलेक, बरें दिवचे बदलेक म्हज्या तोंडांतल्यान, म्हज्या मनांतल्यान, म्हज्या काळजांतल्यान सगळें विकूच ओंपलां हांवें. मोग ओपूंक शिकुया, बरीं उतरां ओपूंक शिकुया, बऱ्यो कोरण्यो ओपूंक शिकुया. तेन्नाच आमी शिव वर्तमानाची परगटणार जावंक शकतात.
आनी निमाणे सुवातेर जेजू म्हणटा असली भावार दवरतात ती मनशां तांणी पिडेवंतांचेर हात दवरल्यार ती बरी जातली. पिडेवंतांचेर हात दवरल्यार ती बरी जातली. जेजू ही पदवी दिता. आज हांवें आनी तुवें पिडेवंताचेर हात दवरूंक वचपाची गरज ना. आमच्या कुटुंबांतूच जाय ती पिडेवंत भाव भयणां आसतली, जाय ती आमची जाणटी भाव भयणां आसतली, आमची आवय बापूय आसतली, आमची शेमाय शापाय आसतली जाणटी. हात दवरून तांकां पेकोवणी दिवपाची गरज ना. हात दिवन तांकां वयर काडूंक वावरुया. आनी हें करूंक जेजू आमकां उत्तेजन दिता. घोडटा ते भाशेन तांकां असल्या पिडेवंतांक आमी हात दिवन वयर काडप म्हणजे तांची सेवा करुया. आनी तेन्नाच देवाच्या उतराचे परगोटणार म्हणून आमी दाखोवंक पावतलीं. आयज मान्यवंत आग्नेलाचो दीस समोर उमतना ताच्या जिवितांतल्यान आमी हेंच शिकुया. ताणें थीरपणान देवाचें उतर सगल्यांक परगोटलें आनी आपल्या प्रवचनांतल्यान आमकां दर एकल्याक देवाक लागीं हाडली. आनी देखूनच आमी म्हणटा आयज आमी जरी तर ताच्या तुमलाशी येता, ताच्या पांयाशी येता जाल्यार ह्या देवाच्या उतरान आमकां आकर्शीत केल्यात ताचेशी येवंक. ताणें देवाचें उतर दिलें. आमी आमच्या जिविता वरवीं हें देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान पाद आग्नेलाचेच विनवणेंत आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण आमी कोतकोत्यान मागुया. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस, बिस्म साहेब फिलीप नेरी आनी सगळे धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचे तीर भावात दवरून आपल्या गवळीक वावरांतल्यान आनी आपल्या जिवितांतल्यान जेजून शिकयल्या तत्वा प्रमाणे चलून आनी आपले पुरचेक उत्तम नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयीन आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपला राजकारणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज सुदारूंक वावुल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयीन आयकून घे. जायत्या देशांनी आनी सुवातांचेर आमची क्रिस्ती बाबा भयणां दुमाळो सोसून आनी आपले रगत पासून वारोवन आपल्या बावाटाक गोवायकी दितात. ह्या तांच्या संकोश्टाच्या वेळार देवान ताका राखल्यार पुरो. तशेंच हे कोश्ट दितले मनशाचें मन बदल्ल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयीन आयकून घे. मानिवोन आग्नेलाच्या सांतकारणा खातीर आमी मागुया. पवित्र सोबेन ताचें भाग्यवंतपण ओळखून ताका बेगीनूच भाग्यवंत म्हूण परगटूंक मागतना आमी सगल्यांनी ताची देख आनी प्रेरणा घेवन भाग्यवंतपणाचो रस्तो धरूंक बापाची कृपा मागुया. विश्वासान मागता बाबा, आमकां दोयीन आयकून घे. मानिवोन आग्नेलाच्या भक्तांनी व्हडा मोगान नोवेनाची तशीच आयच्या दिसाची तयारी करूंक आपलो सहकार दिला. तांचेर तशेंच तांच्या गोरेंब्याचेर
देवान आपली उपोट बेसांवां उतोल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विस्वासान मागता बापा आमकां दोळीन आयकून घे. मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यान ती मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमची मागणी आनी काळजाचे ओत्रेक घेवन आमी पादाग्नेलाच्या पांयाशी आयल्या. तुजीच खोशी जाल्यार ताचेच विनवणेन हें सगलें बरेंपण आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Songs tuzo sahiba, amchi kaळजा तुका जाय, तुशीन ओपून दिता तुका, आमची काळजा उबारता, तुझ्या मोगाक हांव घेता. 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 म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सोडवेसपोर मानून घेवं. बापा, व्हडा मोगान आमकां मरणांतली आनी सर्व वायटांतली निवारूंक तुज्या पुताक तुवें आमकां दिलोय. सर्व विघ्नांतली तुवें आमकां निवारली देखून तुका दिनवासूंक हें बलिदान आमी तुका भेटयता आनी तें तूं कोनवाळेन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयवशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोर्गीच्या जेरुसाल्याक पावलोल्या आमच्या भावा भयणीचो सासणाक गाजता वाखाणणेचो ताळो पळयोवन प्रताप आपल्या वर्थ्या वांगड्याचो पृथ्वेर फुलता संतोष पवित्र सोबेचो. आमी तुजी उत्सुक्त वाटसूर भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान चलून वेतांव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपांत पावूंक शिकी. फुडें सरतांव धावी धावी आनी सोमेस्त तुज्या दुतां भक्तां सांगाती आतांच तांव निरोंतोरी तुजी स्तुती आमी गायता. Povit, 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 Corbaranzo sorvespor tu, sorgani sovsar, molia tuja vojbova, sorgi tuka sorgi, soi soi, sorvespor acenavi, etata soi soi, sorgi tuka sorgi soi soi. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
सावती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड पोरगोटोया. तुझ्या कुर्सांनी मुलोवची वनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा, सिमो आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन दोर्मदूतां आनी सौर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकमोणान सोरपदवेदार बाबा सर्वंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. सगळे आमी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता.
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगली आमी सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Gorsanico udo Pordesan tu sorgamcia karzaco Jesodanka za tu kira samco Tu cibine amcia civunoso Ik familik bai tuci burgiami Ik is familice Amisane Bosonata Tuja mesa sogli Kaum sorgitso Udo amce aude Ik familik pai tuj burgiami Ik is familice Amisane Bosonata Tuja mesa sogli Kaum sorgitso udo amce aude Kele tuce altar karza amci Abda cetai tu tornoi amci Tuci curciun Exaleau amin Corang tangkon Korung kapkanduci Ik familik pai tuj burgiami Ik is familice amisade Bosonata Tuja mesa sogli Kaum sorgitso Udo amce aude Ik familik pai tuj burgiami Ik is familice amisade Bosonata Tuja mesa sogli Kaum sorgitso Udo amce aude Soba ektai ami sogli Jesu tokli dice sade ami Amci kuri teț roctace debe Ami ekor koritam ca begli Ik familik pai tuj burgiami Ik is familice Amisade Bosonata Tuja mesa sogli Kaum sorgitso Udo amce aude
famíliaचे आम्ही साने बोसोन आतां तुझ्या मेजा सोगली गांव सोडगीचो उडो आमचे आवडे Sordice, gorsanico udo, bordesa tu sorgaccia carzazo, Jesodakal, sa tu gira samso, tu ci vivi, amcia ci unozo, it family by tuj burdiami, ikis familice, आम्ही साने बोसोन आतां तुझ्या मेजा सोगली गांव सोडगीचो उडो आमचे आवडे एक família pai tuj burgi आमी एकच famíliaचे आम्ही साने बोसोन आतां तुझ्या मेजा सोगली गांव सोडगीचो उडो आमचे आवडे केले तुझे अवतार करचा आमची आतांचे दारी तूं तोरणूय आमी तुजी कुडशी एक साल्याव आमी कोणाक दाखोवन करूंक आमकां जोशी एक família pai तुज भुरगीं आमी एकच famíliaचे आमी साने बोसोन आतां तुझ्या मेजा सोगली गांव सोडगीचो उडो आमचे आवडे एक família pai tuj burgi आमी एकच famíliaचे आमी साने बोसोन आतां तुझ्या मेजा सोगली गांव सोडगीचो उडो आमचे आवडे उगीच रावन दोळे धांपून जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवया उबे रावया प्रार्थूया प्रितीच्या बापा ह्या जिविताच्या उंड्या वरवीं तुज्या भुरग्यांक तूं पातकांतली निवारताय आनी परत बोळ दिवन गोट करताय ताचे वरवीं आमचोय सासणाच्या सुखाचो बरवंसो निरंतरी वाडोय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसूया प्रितच्या भयणी भावानो आयज आमकां सगळ्यांक व्हडा संतोशाचो दीस ह्या दिसा गोंयचे आर्कदियोसीसचो सुपुत्र मानेवदाग्नेल स्वर्गवासी जाल्यार 97 वर्सां भरलीं ह्या 10 दिसांनी तुमी जायते सॅक्रिफीस करून ह्या किरीत नव्यानाच्या मिसांनी वांटो घेतलो आनी ताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वाचून मानेवताचे मजतीन एक तरी सोयमावडती मिलाग्र घडोवंक मागलें देखून तुमकां सगल्यांक आमी उपकारी ही परब न्हय पूण ताच्या पुण्यातीचो दीस तुमकां सगल्यांक हांव आमचे संस्थेच्या आनी श्रेश्ठ वडिलाच्या नांवान संतोशाचो दीस आवडयता कोंकणी बायबल डायरी 2025 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळेंत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला जावं माटवाचो खर्च जावं फुलांचो जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सिमनारिस्ताच्या शिकपांत तुमकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवूत आज्ञेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता साबिना सौजा आर्ले रायातावन आपल्याक मेळ्ळो उपकार बरोवन सांगता म्हज्या बाबाचो पूत
एन्सरी सोजा 5 वर्सांचो आसलो तेन्ना फाटल्या नोव्हेंबरान ताका जोर येता म्हूण आमी ताका दोतोराक दाखयलो पूण कांयच बऱ्याक पडूंक ना. त्या उपरांत CT स्कॅन केल्या उपरांत लिव्हरांत ट्युमर मेळ्ळो, हेमोग्लोबीन उणें आसलें. दोतोरान आमकां बोन मॅरो टेस्ट करूंक सांगलें. तेन्ना आमी मानेवूत आग्नेलाक उलो मारलो आनी ताच्या फोंडाची माती ताका उदकान घालून पिवंक दिली. बोन मॅरो टेस्टाचो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो, बायोप्सी रिपोर्टूय नॉर्मल आसलो पूण ताचो जोर वचो नासलो. ताचें ऑपरेशन एप्रील म्हयन्यांत मुंबय हॉस्पिटलांत आसलें. आमचो आख्खो घोराबो मानेवत आग्नेला लागीं मागोत आसलो आमच्या बाबाक बरो कर म्हूण. ताच्या तकलेक आमी मानेवत आग्नेलाची फोंडाची माती लायतालीं, तशेंच ती माती वखदांत ज्युसांत पासून घालून पिवंक दितालीं. ऑपरेशन करचे पयलें दोतोरान आमकां सांगलें ताचें लिव्हर 80% 80% कातरूंक पडटलें आनी उपरांत लिव्हर ट्रान्सप्लांट करची गरज आसा म्हूण आनी हें ऑपरेशन करूंक 6 वरां लागतलीं म्हूण. पूण मानेवत आग्नेलाच्या मजतीन ऑपरेशन 3 वरांनी जालें आनी फकत 10% लिव्हर कातरूंक पडलें आनी एकूच दीस ICUंत उरलो. ट्युमर टेस्ट केलो तेन्ना कॅन्सर नासलो. दोतोरान आमकां सांगलें हो ट्युमर परत जावंक शकता. 6 म्हयन्यांनी आमी परतून स्कॅनिंग केलें तेन्ना ताचें लिव्हर नॉर्मल आसलें आनी सगळे टेस्टूय नॉर्मल आसले. आतां बाबा एकदम बरो आसा आनी आयज पिलार आयला. देवाक आर्गां आनी मानेवत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फाव जाल्यार पुरो म्हूण मागता. सगळीं आमी उबी रावन आतां आमच्यो गरजो मागणी जी आमी आवडयता देवाक उडसून मानेवत आग्नेलाक मुखार घालून उपकार मेळूंक मागणे ही आमी सांगता. व्हडल्या ताळ्यान म्हणुया. स्क्रिनीर हें मागणें आसा. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडाबोळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या आबीचून काडलेल्या सेवका उदेशी ओचऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवत आग्नेलाच्या बागीवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांत जावन मागता. तशेंच आतां मानेवत आग्नेल तुज्या पुताच्या शेजूच्या अनूद बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार. तुमच्यो गरजो सांगात. एक खुणा खोशी फाव कर म्हूण विनयता. आतां आमी मानेवत आग्नेलाक भागीवताचो मान मेळूंक सगोट सांगता म्हणुया. ओगणीच काकुदच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार मानेवत आग्नेलाक सांताचो मान फाव कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोट नेवदेशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी. आमेन. मानेवत आग्नेल विनोदी कोर आमचे पासून दुसरे मीस दोबाजीक मीस 9:30 सुरू जातले. आतां जी कोण त्या मिसाक येवची आसात ती गुडेक फाटी आसात ह्या लोकांक वाट दियात. भायर सरूंक माटवांतली कित्याक पिडेवंतांचेर मीस जातले मागणें जातलें देव मंदिरांत. आनी आतां तुमी सगळ्यांनी तकल्यो बागावन शेवटाचो आशिर्वाद तुमचेर घेवचो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. साईबा Por deshanci
सारी